सर आयज तुमकां आरजी कडल्यान तुमचे कडेन हें जालें की अलायन्स करिनात म्हणून, सो कशें कितें तुमकां कॉन्टेक्ट जालो आनी कितें अलायन्स करिना म्हण न्ही, अलायन्साची आमची उलोवणी चालू आशिल्ली आनी आमी तांकां एक प्रपोजल दिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन सगळी चर्चा करून काल दनपारां आमकां फोन करून सांगलें की तुमी जें प्रपोजल दिलां तें आमकां शक्य ना. तेन्ना हें हांगाच आमी उलोवणी काबार केली. शक्य ना म्हणल्यार जे शीट शेअरिंग कितें तुमी दिल्लें तांकां खंयचे तशें काय ना, आमी तांकां कितें प्रपोजल दिल्लें हां हां तें प्रपोजल तांकां मान्य ना हें ताणें कार्यकर्त्यांक विचारून आमकां काल सांगलें. म्हणजे तो प्रश्न आतां मिटलो. सो फक्त आतां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड फुडें वयता. गोवा फॉरवर्डा कडेन आमचें हें आसा, आमची युती आसा. तुमकां जो कॉल आयलो कारण ना आमी ती उलोवणी जाता आसतना हांव आशिल्लो थंय. तांची उलोवणी आमच्या माणिकराव ठाकरे कडेन जेन्ना आमी उलोवणी करताले पळय, आमचे सगळे आशिल्ले लिडर आशिल्ले, तेन्ना ताणें सांगिल्लें कितें हांव शेख साहेबाक पूण कळयतलो म्हणून कितें तें. सो त्या प्रमाणे ताणें उतरा प्रमाणे म्हाका फोन केला. इतलें तें कोणाक करूं, बाक केलें आनी कोणाक केलें जाल्यार पार्टीच्या मनशाक केलें ताणें, कळयलें जालें काबार. तो प्रश्न मिटलो काबार. सो आतां अलायन्स म्हणटा तें गोवा फॉरवर्डा कडेन आमचें अलायन्स आसा. ओके. आनी लिस्ट तुमचें जें उरलां तें आतां तें आतां रिलीज जातलें आयज. हय. ओके. आमी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणून आयकल्लें. ते ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आतां उरलेलें ना हें क्लियर जाता, कारण अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की जे काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट आसा, जे सिनियर मेंबर आसा काँग्रेसीचे, तांकां आरजी कडल्यान रिप्लाय आयला आनी तांच्यांनी सांगलां जे तांकां प्रपोजल दिल्ले काँग्रेसीन अलायन्साचे ते तांकां मान्य ना. तांच्यांनी आपल्या मेंबरा कडेन डिस्कस केलें, तांकां मान्य ना आनी आरजी पक्ष आसा तो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा वांगडा अलायन्स जायना, ते सेपरेट वता. आनी आयज काँग्रेसीची जी उरलेले कॅन्डिडेट लिस्ट आसा ते आयज डिक्लेअर जातले आनी जशें म्हणटाले की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स ते हांगासर आमी पळयता की ते जायना. आप सेपरेट वता, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड सेपरेट वता आनी जे आरजी पक्ष आसा ते सेपरेट सद्या जे झेडपी इलेक्शन आसा थंयसर ते सेपरेट वता. आनी युनायटेड ऑपोजिशन आमी जे आयकताले ते सद्याक ह्या झेडपी इलेक्शनाक तरी ते दिश्टी पडना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.